आता आम्ही मीटर घातलेले, कोण यूज करता मीटर सांग म्हाका? इवन 10% यूज करता, नॉट इवन 5% आर युजिंग द मीटर. हायकोर्टान आदेश दिल्लो म्हूण एक बरी शिस्त उरोली म्हूण घातलेले. आता आम्ही सांगला आता पयर आता हांव आयकलां तशें ते म्हणटा ना डिजिटली फेअर आमकां मेळपा जाय, मोबायलार पडपा जाय. हे इतले तरी ते म्हणपा लागले आसा. आय एम हॅपी. वॉट डज इट मीन? द नोटिफाईड रेट्स पॉइंट टू पॉइंट उमके चार्ज जातले म्हणल्यार तेजें मिनींग कितें? मिनींग सादो. इट इज एक्चुअली एप्लिकेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी टू नो दॅट. आनी ॲप बेस्ड टॅक्सी म्हणल्यार इट इज द सेम थिंग. ऑनलायन ताला पद्दतीन बदल करतले. आमी समस्या समजून घेतल्या म्हूण येरादारी मंत्री मोमीन गुदिन उलयलो. AI सायन आसा न्हू ते लेट मेळटा. AI सायन बीन I know there is a problem. We are solving that problem. Understood me? I have identified that it is a problem and it causes a problem for everyone. So we are coming out with a solution. आणि एक जो स्पीड गव्हर्नन्स म्हणटा ते तो जर कितें तांकां हे मेळत जाल्यार कारण तो तेजे खातीर ते म्हणटा गाडयेक प्रॉब्लम जाता आनी कितें जाता म्हणटा ते कारण तेजी स्पीड लिमीट एक आसता, इशाचेर लॉक जाता, केन्ना केन्ना ते म्हणटा डायरेक्ट स्पीड ड्रॉप जाता तेजे लागून. अरे एक वा दोन असले जाले जाल्यार सगळे जाल्ल्या भाशेन ते करता, सारखे चलता ते कोणूच उलयना न्हू. इट हॅज बिकम एव्हरीथिंग हॅज बिकम अ प्रॉब्लेम. इफ यू थिंक दॅट वे देन इट लुक्स लायक देर इज नो सोल्युशन ओनली. टॅक्सीवाल्यांनी आपणाक जाय तांचे कडल्यान सवाय GPS ट्रॅकर बसयिल्ले, आतां ते मोडल्या म्हणटा. आदी म्हारग म्हणटाले. ते दोनूय वटेनी उलयता. हाचे वयल्यान तांचें इंटेन्शन कळटा म्हूण मंत्री मुखार उलयलो. GPS ट्रॅकर तो बसोवंक लायल्लो ते एजन्सी कोण आहा पळय ते आतां गोंयान ना म्हणटा, पूण कोणाक रिफर करप पयले ते सांगताले आमी फकत 2 एजन्सी कडेन वच म्हणटा म्हणून. मागीर आमी ओपन केलें, जाय ते कडेन वचा. ते म्हणटा इतले रेटा मेळटा, इतले रेटा मेळटा. ते 100 मेळटा. आतां घेया 100. आतां ते 100 घेता आनी सांगता हो चलना, उमके ना. दोशे वाटेन ते कंप्लेन करता. दीस शोज दॅट द इंटेन्शन इज नॉट रायट. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.